आमी हांगा सत्तरीचो विकास करपाकूच वेचून आयल्यात देखून अशा तरेचे आनीकूय व्हडले प्रकल्प हाडून पणजे फाटीं उडोवन सत्तरीक व्हड करपाचो आमचो हावेस आसा अशें आमदार विश्वजीत राणेन नागुसच्या खेळां मैदानाच्या पयल्या टप्प्याच्या कामाच्या उक्तावणा वेळार म्हणलें। ह्या उक्तावण सुवाळ्याक पर्येचे आमदार देविया राणे तशेंच पंचायतीचे हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले। गोंयांत वेगवेगळ्या वाठारांनी आशिल्लो उदकाचो उणाव आनी लोकांची उदकाची गरज पळयल्यार राज्यांत रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करप ही काळाची गरज आसा अशें मत कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन उक्तायलें। दर एका गांवांत फुडल्या पिळगे खातीर उदकाच्या सांठ्या खातीर तजवीज करपाक जाय अशेंय लोबो म्हणटा। पक्षांतर करून आपणाले हित साधून घेवपाची मायकलाक संवयूच जाल्या। मायकल कितेंय करूं ताका विचारपी कोण ना। 4 दिसां पयलींच खंडणीचेर आवाज करपी मायकल लोबो आतां कित्याक ओगी आसा? मायकलाक हफ्तो पावलो काय कितें? कळंगूटचो आदलो आमदार आग्नेल फर्नांडिसान प्रश्न उप्रासला। 2015 वर्सा मायकल लोबो बेकायदेशीर डान्सा आड आंदोलनाक बशिल्लो। कितें जालें? डान्स बार्राचो आंकडो वाडलो उपरांत ताणें कसिनोचे मुद्दो घेवन आवाज काडिल्लो। आतां ताज्याच कार्यकाळान 4 ते 5 कसिनो वाडल्यात। आसा जाग मायकलाची आग्नेल विचारता। दिल्लीन प्रशिक्षण घेवपाक गेल्ल्या पुलीस हवालदारांक मेळपी जेवण खाणाची मुळावी सुविधा सारकी ना। नितळसाण बाळगी नासतना ह्या हवालदारांक जेवण दितात जाका लागून ह्या हवालदारांची भलायकी इबाडपाक लागल्या अशें म्हणीत समाज वावुरपी शंकर पोळजीन खंत उक्तायली। ह्या सगळ्या प्रकरणाची चवकशी करून जेवणा खाणां कडेन नितळसाण राखपाचेर भर दिवचो तशेंच जमता जाल्यार आठवड्याक 2 फावट तरी तांकां गोंयचें जेवण दिवचें अशी मागणी ह्या समाज वावुरप्यांनी केली। तेवीस मार्च हो पुराय जगान संवसारीक उदका दीस म्हूण मनयतात। गोंयांत दिसान दीस वाडत आशिल्ले पर्यटन आनी म्हादय उदका संबंदान सुरू आशिल्लो विशय हाचे वयल्यान गोंयांत उदकाची मागणी ही काळाची गरज जाल्या। गोंयांतल्या बऱ्याच वाठारांनी उदकाचो उणाव आसा देखून सरकारान योग्य उदका वेवस्थापन येवजण सुरू करपाक जाय आनी वैज्ञानीक यंत्रणे वरवीं उदका पुरवणेचे शाश्वत मार्ग सुरू करपाक जाय अशें मत गोवा कॅनाचो सहसंचालक रॉलंड मार्टिनान उक्तायला।
सत्तरेंतल्या उदकाचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर दाबोस उदका प्रक्रिया प्रकल्पाची श्रमता वाडोवपाचो प्रस्ताव आसा। 30 कोटी रुपया मोडून ह्या प्रकल्पाचे काम बेगीनूच हातीन घेतले, नगर नियोजन मंत्री आनी थळावो आमदार विश्वजीत राणेन सांगले। ह्या प्रकल्पाचे काम जातकीर जरम्या वेरेन उदकाची पुरवण सामकी जातली असो विश्वासूय मंत्री विश्वजीतान ह्या वेळार उक्तायलो। महत्वाचे प्रकल्प चालीक लावन दिवचल शाराक नवे रूप दिवपाची मोख आसा अशें दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हाणें सांगून उदरगतीच्या कामांक लोकांनी सहकार्य दिवचें असो उलो मारला। दिवचल पालिका वाठारांतल्या जागे वाडो आनी IDC रस्त्याच्या हॉटमिक्स डांबरीकरण कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत दोतोर शेटये उलयतालो। भौशीक बांदकाम खात्या वतीन एकूण 90 लाख रुपया खर्च करून हे काम करतले। ह्या वेळार नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, नगरसेवक रियाज बेग, आदोगाद अपर्णा फोगेरी, दीपा पळ, गुंजन कोरगांवकर, भौशीक बांदकाम खात्याची कार्यकारी इंजिनियर रश्मी मयेकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्लीं। सांत आंद्रे मतदारसंघाक एक फायर स्टेशन दिवचे अशी मागणी आमदार विरेश बोरकार हाणें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन केला। ह्या शिवाय खेळा मैदान तशेंच सरकारी प्राथमीक शाळेचे दुरुस्ती काम जाता तितल्या बेगीन करचे अशी मागणी आमदारान मुख्यमंत्र्या कडेन केल्या। तशेंच सांत आंद्रेच्या पुलीस स्टेशनाचो स्टाफ वाडोवचो अशें ताणें म्हणलां। फलोत्पादन महामंडळाच्या गाड्यांक बरे दीस आयल्यात, ते लुकसाणान ना अशें म्हणीत फलोत्पादन महामंडळ बंद जावपाच्या चर्चेक अध्यक्ष प्रेमीन शेटान पूर्णविराम लायला। गोंयांत पयलीं फकत 700 भाजयेंचे गाडे चलताले, आतां 1080 भाजयेंचे गाडे चालू आसात। तशेंच पयलीं 70 ते 80 टन भाजी येताली, पूण आतां 120 ते 160 टन भाजी एका दिसाक गोंयांत येता। बेरोजगारांक काम मेळचे ह्या हेतान हे गाडे वाडयले आनी आयज 1080 लोकांक भाजयेचे गाडे घालून भाजी विकपाची कामां मेळ्ळ्यात अशी माहिती प्रेमीन शेटान दिली। फलोत्पादन महामंडळान 5 कोटीच्या थकबाकींतले 1 कोटी 35 लाख रुपया वसूल केल्यात, जाल्यार ताणें जगपाकी भरूंक ना अशा 70 गाडेकारांचेर मामलेदार कार्यालया वरवीं कारवाय सुरू केल्या। फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर उरिल्ली 50% थकबाकी आमी वसूल करतले अशी माहिती फलोत्पादन महामंडळाचे अध्यक्ष प्रेमीन शेट हाणें दिल्या। तशेंच फलोत्पादन महामंडळाचेर विकपाक दवरिल्ल्या भाजयांचो काळो बाजार करपी गाडेकारांचेर लेगीत खर कारवाय करपाक महामंडळान सुरवात केल्या। कोणाकूय जर तांच्या वाठारांत अशें घडटा ते दिसून आयले जाल्यार ताणें 9022 9024 22 ह्या फलोत्पादन महामंडळाच्या WhatsApp नंबराचेर कागाळ करची अशें प्रेमीन शेट हाणें ह्या वेळार कळीत केलां।
मंगल यात्रे सयत विजयाचे प्रतीक आशिल्ली गुडी उबारी दिवचले भौशीक गुडी पाडवो म्हळ्यार संवसार पाडवो मंगलमय वातावरणात व्हडा उमेदीन मनयलो। नागरिकांच्या हाजेरीन शांतादुर्गा विद्यालयाच्या प्रांगणात भौशीक गुडी उबारली। दिवचल भौशीक गुडी उत्सव समिती वतीन आयोजित केल्ल्या ह्या सुवाळ्याक दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये जाल्यार मुखेल वक्ते म्हूण प्रवचनकार मुकुंद कवठणकर हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार गुडी पाडवो समितीचे पदाधिकारी लेगीत हाजीर आशिल्ले। भारत माता की जय, वंदे मातरम आनी हेर घोषणा दीत दिवचल शारांत मंगल यात्रा काडली। हे यात्रेन दादल्या वांगडाच बायलांय वांटेकार जाल्ली। म्हापसा टॅक्सी स्टँडाचे नववर्ष स्वागत समितीन व्हडा उमेदीन गुडी पाडव्याची परब मनयली। गुडी पाडव्या निमतान म्हापशेकारांनी प्रभात फेरी काडिल्ली। आमी आमची भारतीय परंपरा तिगोवन दवरपाक जाय असो संदेश दीत तानाजी सिनेमाचो लेखक आनी दिग्दर्शक हाणें समेस्तांक संवसार पाडव्याची परबी भेटयली। ह्या वेळार उपसभापती आनी म्हापशेचे आमदार जोसुआ डिसोजा आनी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हाजीर आशिल्ले। पेडण्या मोरजे हांगा पेडणे तालुका समिती आनी हिंदू बांधव हांच्या जोड पालवान गुडी पाडव्याचो उत्सव मोरजे दर्यादेगेर व्हडा उमेदीन मनयलो। नवे पिळगेक आमच्या संस्कृताये विशीं जागृताय आनी महत्व कळचें ह्या हेतान हो उत्सव आयोजीत केल्लो। ह्या उत्सवा वेळार गुडी पूजन, प्रकट कार्यक्रम तशेंच सत्कार सुवाळो लेगीत जालो। गुडी पाडव्या निमतान फातोर्डा हिंदू ग्रामस्थांनी दामोदर देवळा मेरेन प्रभात फेरी काडली। गुडी पाडव्याचें महत्व कितें हाचें गिन्यान आसप गरजेचें। आयज सावन आमी स्वताचें गिन्यान वाडोवया, गुडी पाडवो तशेंच हेर उत्सवा बद्दल स्वता जाणून घेवया। कांय लोक उत्सव परब मनयतात पूण उत्सव परबो मनोवपा फाटलें कारण तांकां खबर आसना। हाचें गिन्यान दर एकल्याक आसपाक जाय अशें फातर्पा हिंदू समाजाच्या वांगड्यांचें म्हणणें आसा। गोयच्या पारंपारीक शिगमोत्सवाक सध्या गोय सरकाराचो राजाश्रय मेळपाक लागिल्ल्यान लोक आतां तातूंत व्हडा संख्येन वांटेकार जावपाक लागल्यात। लोक कलाकारांचे कलेक ह्या माध्यमांतल्यान उर्बा दिवपाचें काम जाता अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हाणें मांद्रे हांगा शिगमोत्सवाचे मिरवणुकेक सुरवात करून दिल्या उपरांत सांगलें। मांद्रे हांगा पयल्याच फावट राज्य पावंड्या वयली शिगमो मिरवणूक जाली। तातूंत चित्ररथ, रोमटा मेळ, लोकनाच आनी हेर सांस्कृतीक कार्यावळींचो आस्पाव आशिल्लो।
सांग्यार जावपी पायीक देवाच्या शिशिरोत्सवाचो भाग म्हणून ब्राह्मण समाज शिगम्या निमतान सुवारी उत्सव व्हडा उमेदीन मनयतात। हो शिगमो 5 दीस साजरो करतात। देवाचो दिवो आनी पारंपारीक सत्री घेवन बँडा सयत लोक पंगडांनी भोंवून दरेकाच्या आंगणात वचून सुवारीच्या प्रथे प्रमाण विधी करतात। परंपरे सावन चलत आयिल्लो सांग्या वयलो वीरभद्र उत्सव ह्याय वर्सा व्हडा उमेदीन मनयलो। सुरवेक वीरभद्र दोनूय हातांत सुक्या नाल्ला पासून तयार केल्ली मशाल घेवन लोकां मुखार नाचता। उपरांत दरेका हातांत तलवारी घेवन नाच करता। ह्या वेळार वरवाणी प्रकारची प्रार्थनाय करतात। वीरभद्र लोकां मुखार येवचे पयलीं सरस्वती स्तवन आनी भजन किर्तनाचोय कार्यक्रम जाता। कला अकादमीन 47वे स्टेट आर्ट प्रदर्शन आयोजित केला। या प्रदर्शनाचे उक्तावण कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हाणें केलें। कलाकारांची कलेक वाव दिवपाक खास ह्या प्रदर्शनाचे आयोजन केलां अशें गोविंद गावडे हाणें उक्तावण केले उपरांत सांगलें। हे प्रदर्शन 21 ते 25 मार्च मेरेन सकाळची 10 ते 7 मेरेन चालू आसतलें। देखून ह्या प्रदर्शनाचो लाव सगळ्यांनी घेवचो अशें मंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें। चांद्रा वाठारांत लाकडाच्या डिगांक दनपारच्या कडार उजो लागलो। दनपारच्या 12 वरांचेर उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळ्ळे उपरांत घटना थळार वचून उजो नियंत्रणांत हाडपाचो यत्न केलो। उजो पालोवपी दळान उदकाच्यो 3 गाडयो मागयल्यो, तरी उजो भगभगतालो। उपरांत आनिकूय 2 उदकाचे टँकर मागयले। लाकडांक लागिल्ल्यान हो उजो तसोच दुवरेता अशी माहिती उजो पालोवपी दळाच्या जवानान दिली। तशेंच ह्या उज्यांत लाकडां लासून 3 लाखांचें लुकसाण जालां अशें रॉयला फर्नांडीस हाणें सांगलें। करसवाडा वाठारांतली रस्त्या कुशीक आशिल्ली उदकाची मुखेल पायपलायन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदक व्हांवून गेलें। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही उदकाची पायपलायन 40 वर्सां पयलींची आशिल्ली। वेळार दुरुस्त करूंक नाशिल्ल्यान पायपलायन फुटपाची घडणूक घडली। हजारांनी लिटर उदक व्हांवून गेल्ल्यान पुराय बार्देश म्हालाक फटको बसपाची शक्यताय आसा अशें भौशीक बांदकाम खात्याच्या अभियंत्यान सांगलें। मोर्जे वाठारांत आशिल्ल्या टर्टल सायटीचेर वचून पळोवणी करची असो आदेश उच्च न्यायालयान दिल्लो।
हे संदर्भात पेडणेचो उपजिल्लोधिकारी दीपक वांयगणकर, पीआय दत्ताराम राव, दर्यावेळ व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी मोरजेच्या टर्टल सायटीचेर वचून पळोवणी केली। उपरांत सगळ्यांचो अहवाल उच्च न्यायालयात दितले आणि हाची फुडली कारवाय मुंबय उच्च न्यायालयात जातली अशी माहिती पेडणे उपजिल्लोधिकारी दीपक वांयगणकर हाणें दिली। हळदोणच्या कारोना वाठारांतलो 65 वर्साचो ज्येष्ठ नागरीक बायत पडलो ही माहिती राती सुमार 12:15 वरांचेर म्हापसा उजो पालोवपी दळाक मेळ्ळ्या उपरांत तांच्यांनी घटनाथळार वचून ताका वाटयलो। 70 फीट खोल आशिल्ल्या बांयत हो ज्येष्ठ नागरीक पडलो। वेळार उजो पालोवपी दळ घटनाथळार पाविल्ल्यान ताका बांयतल्यान सुरक्षीत भायर काडलो, मात ताका सुको माल लागला। हो नागरीक बांयत कसो पडलो हें मात स्पश्ट जावंक ना अशें म्हापसा उजो पालोवपी दळान सांगलें। मंगळारा कुडचडे काकोडा नगरपालिकेची बसका जाली। हे बसकेंत वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली। हेर सगळ्या नगरसेवकांक विश्वासान घेनासतना नगरपालिके अंतर्गत येवपी दुकानदारांकडल्यान कमी भाडे घेवपाच्या थारावा वेळार बसका बरीच तापली। तशेंच फाटलीं 2 वर्सां पालिकेच्या दर एका बसकेंत फकत थाराव जातात, काम मात कसलेंच जायना अशें म्हणीत कांय नगरसेवकांनी खंत लेगीत उक्तायली। कुडचड्या वाठारांत सध्या बेकायदेशीर रितीन नुस्तें विकपाक बसतात, तांचेर लेगीत कारवाय करपाची मागणी नगरसेवकांनी ह्या बसके वेळार केली। फाटल्या 6 वर्सां सावन चिखले सर्कला कडेन आशिल्ल्या बाबासाहेब आंबोडकर हांच्या पुतळ्याच्या भोंवतणच्या वाठाराची सामकी वायट अवतिकाय जाल्या अशें म्हणीत परशुराम सोनुर्लेकरान फोग काडलो। ह्या पुतळ्याची कोणे देखरेख लेगीत केल्ली ना, भोंवतणचो परिसर लेगीत दूषित जाल्लो आसा। देखून बेगीनच्या बेगीन हाचें सोबितीकरण करून हो पुतळो दुसऱ्या जाग्यार स्थलांतरीत करचो अशी मागणी परशुराम सोनुर्लेकर हांणी केला। कला आणि संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे हाणें छत्रपती संभाजी महाराज हांची भुमिका केल्ले इते उशाळला मृत्यू हें नाटक सांखळे रंगलें। मंगळारा रवींद्र भवनात ह्या नाटकाचो प्रयोग जालो। मंत्री गावडे हाणें उत्कृश्ट अभियानाचें दर्शन घडयतना नाट्य रसिकांक कडल्यान दाद मेळिल्ली। हेर कलाकारांनी आपापल्या भुमिकांक न्याय दिलो। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी आमदार प्रेमेंद शेट हाणें रवींद्र भवनात बसून नाटकाचो घोस्त काडलो। नाटक सोंपल्या उपरांत मुख्यमंत्र्यान गोविंद गावडे हांचें कौतुक केलें। ह्या वेळार तांचो सत्कारूय जालो।